साल मोदी सरकार डबल इंजिन सरकाराक 11 वर्सां पुराय जाता. त्या निमित्तान आम्ही गोंय सरकारच्या वतीन एक्झिबिशन आमच्या मडगांवांतल्या रवींद्र भवनात आयोजित केला. हांव सगळ्यात पयली समेस्त गोंयकारांच्या वतीन गोंय सरकारच्या वतीन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आणि पुराय कॅबिनेट हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. लोकांमदी अवेअरनेस घडोवन हाडपा खातीर फाटल्या 11 वर्सांत माननीय मोदीजीन क्लीन इंडिया टू फिट इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टँडअप इंडिया, मुद्रा लोन, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया अशा वेगवेगळ्या पद्धतीच्यो योजना ह्यो 4 पिलर म्हणजे युवा शक्ती, नारी शक्ती, किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण ह्या सगळ्या खातीर केल्यो. ताचो अवेअरनेस लोकांमदी वयचो, चडांत चड लोकांमदी ह्यो स्किमी पावच्यो आणि विकसीत भारत 2047 हे स्वप्न साकार जाता आसतना विशेष करून तरणाट्यांनी ह्या स्किमीचो फायदो घेवचो म्हणून हे एक्झिबिशन आसा. पुराय आयज, फाल्यां आणि परवा आयतार दीस मेरेन हे एक्झिबिशन सगळ्या साऊथ गोंयांतल्या लोकां खातीर ओपन आसतलो. हांव साऊथ गोवांतल्या सगळ्या लोकांक आव्हान करता की तांच्यांनी हे सॅटर्डे संडे एक्झिबिशन मुद्दाम येवन पळोवच्यो आणि जशें चडांत चड इन्फॉर्मेशन हाजे जांकां जाय तांच्यांनी त्या सायटीचेर वचून ते इन्फॉर्मेशन घेवचे किंवा अजूनय बी कोणाक त्या स्किमीचो फायदो घेवपाक जाय दे कॉन्टॅक्ट टू सीएम ऑफिस किंवा आमचे कन्सर्न इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट ऑफिस ते तांकां त्या सगळ्या स्किमीचो बेनिफिट्स तांच्या पर्यंत पावोवपा खातीर गोंय सरकार हे सगोतीत कार्यरत आसतले. त्या खातीर हांव परत एकदा समेस्त साऊथ गोंयच्या लोकांक आव्हान करता की तांच्यांनी 11 वर्सां मोदी सरकाराचे 11 वर्सां डबल इंजिन सरकारचे नॉट ओन्ली द इन्फ्रास्ट्रक्चर पण ह्युमन रिसोर्स कशा पद्दतीन डेव्हलप केला हाज्यो ह्यो सगळ्यो योजना आसा आणि ताचो फायदो लोकांक जावचो म्हणून आमी हें एक्झिबिशन हांगासर आयोजन केलां.